दीस ब्रेस्तार जुनाची 4 तारीख 2026. पहिले मसाप सा पावलान तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले मसाप अध्याय 2 ओळ 8 ते 15 पर्यंत. मोगाच्या भावा, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाचे संततेचो म्हणून उगडास कर. हिस्स हांव परगट करता ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाळ्यान सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचें उतर सांकलींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां तें सगळें देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसतां. जेजू क्रिस्तांतय तांकां तारण मेळच्याक आनी तांचे बराबर तांणी सासणीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताचे सोवे मेल्याव जाल्यार ताचे सोवें जियेतल्या. अखेर पर्यंत थीर रावूं जाल्यार ताचे सोवें राजवट करतल्या. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाक कस्स ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकाक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर हुंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाचे नांवी तांकां बूत सांग. असलीं तर्कां आयकतल्यांच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हणून दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपलें कसब करूंक लजनांतल्या वावराड्या बरी जा आनी सताचो संदेश परगट करच्यांत फाटीं फुडें पळयनाका. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 25 4 ते 5 AB 8 ते 9 10 आनी 14. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारतां. तुज्यो वाट्यो म्हाका शिकय. सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका बूत सांग. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सडवणदार. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारतां. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बूत सांगून सारके वाटेन तो हाडटा. खालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडटा. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारतां. ताचें खरार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्यो मोग आनी विश्वासीपण आटापतात तसल्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. तसल्यांक आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारतां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सडवणदारा क्रिस्तान मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत शुभवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 ओळ 28 ते 34 पर्यंत. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रे मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादिसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून तांकां जाप दिली. पयलो उपादेस हो. आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोसो धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रासपर तो उपादेस दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें.
देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा पर्यंत पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते. ताची जाणटेकायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांत तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचीय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें, वाकाणी तुका क्रिस्त. नियाळ. हर एक व्यक्ती ते मनशापूण संपूर्ण करचे तसल्यो 4 प्रमुख संगती आटापल्यात: दैहिक, मानसीक, आत्मीक आनी भावनात्मक. संपूर्ण देव आनी मनीस जेजू ह्यो संगती बऱ्यान जाणा आसलो. हेच खातीर देवाचो मोग सगळ्या तुज्या काळजान, आत्म्यान, मनान आनी सक्तेन म्हणजे संपूर्ण मनशापणाच्या 4 प्रमुख संगतीतावन करूंक उलो दिता. शास्त्र्यान विचारलेल्या सवालाक जेजू कितेंच नवें सांगना, बगार जें कितें पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा तेंच स्पश्ट करता. सुदैवाच्या नियमांत 600च्याकी चड रेग्र्यो आसल्यो. हें बरें जाणा आसलो शास्त्री हांचे पैकी प्रमुख रेग्र खंयची म्हणून जाणा जावंक येतालो. ताची जाणवाय आनी उर्प पळोवन जेजू ताका सांगता, देवाच्या राज्यांत तूं चड पयस नाय.